राज्यातल्या विद्यार्थ्यां खातीर महत्वाची खबर। गिमाळे सुटये उपरांत राज्यातल्या शाळांचे आणि उच्च माध्यमिक शाळांचे नवे शिक्षणीक वर्स 6 जून सावन सुरू जातले, जाल्यार महाविद्यालयां आणि गोय विद्यापीठाचे नवे शिक्षणीक वर्स 19 जून सावन सुरू जातले। मजगती शाळा सुरू जावचे पयलीं लेगीत बाजारात शाळेची पुरवण विकत घेवपाची धांवपळ सध्या चालू आसा आणि पुरवणांचे दर 10 ते 15% वाडल्यात अशेंय मुखार आयला। सध्या राज्यात गिमाळी सुटी चालू असली तरी नव्या शिक्षणीक वर्साची तयारी वाढल्या। राज्यातली शाळा आणि उच्च माध्यमिक शाळा 6 जूना सावन सुरू जातली आणि महाविद्यालय आणि गोय विद्यापीठाचे शिक्षणीक वर्स 19 जूना सावन सुरू जातले। शाळेचे पहिले सत्र 1 एप्रिल ते 10 ऑक्टोबर मेरेन आसतले। महाविद्यालयांचे सत्र 19 जून ते 14 ऑक्टोबर मेरेन चलतले। शाळा सुरू जावपाक फकत कांय दीस उरिल्ले असताना सुटये खातीर गेल्ले विद्यार्थी आणि पालक घरा परतपाक लागल्यात। मजगती राज्यातल्या बाजारातली दुकानां शाळेच्या सामनांनी भरल्यात। पालक आपल्या भुरग्या सयत दुकानांनी गर्दी करून युनिफॉर्म, बॅग, पुस्तकां, रेनकोट आणि सत्री विकते घेताना दिसतात। पूण वाडट्या म्हारगायेक लागून परिणाम शाळेच्या पुरवणेचेर जाला आणि अंदू पुरवणेचे दर 10 ते 15% वाडल्यात अशें विक्रेते सांगतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।